नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार विषय आहा झेडपी इलेक्शनाचो. 10 दीस उरल्यात मतदानाक, पण ह्या इलेक्शनाचो प्रचार कसो चल्ला, वारें जाला काय कितें, लोक कितें म्हणटात जेन्ना प्रचाराक वता तेन्ना, आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हू हॅज द एज. ह्या गजालींची आमी भासाभास करतात. 4 मानेस्तां बरोबर. पयलीं आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन दत्तप्रसाद नायक, स्वागत. दुसरे आसात म्हणजे काँग्रेसीचे फुडारी आणि स्पोक्सपर्सन अमरनाथ पणजीकर, स्वागत. नमस्कार. तिसरी आसात म्हणजे मोगो पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि उपाध्यक्ष नारायणबाब सावंत, स्वागत तुमचे. आणि चौथी आसात म्हणजे बरोबर ज्येष्ठ पत्रकार गोवन वार्ताचे संपादक संजयबाब ढवळीकर, स्वागत. संजयबाब, तुमचे कडच्यान सुरवात करता. झेडपी इलेक्शन म्हणटा तेन्ना एक थोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर अशी एक अटी तटीची लढत बी अशी दिसताले, पूण जेन्ना पार्टी लेवलाचेर इलेक्शन जाता तेन्ना इल्ली रंगत वाडटा. पण आज जस्ट 10 दीस उरल्या इलेक्शनाक, तो उत्साह दिश्टी पडटा काय कितें, आणि मतदारां मदीं उत्साह दिश्टी पडटा काय कितें, तुमची निरीक्षण कितें? निरीक्षण म्हणजे उमेदवार जे आसात न्हय, पक्षांचे उमेदवार आणि अपक्ष उमेदवार, आणि अपक्ष उमेदवारा भितर पार्टेचेच पण तिकेट मिळूना म्हणून बंडखोरी केल्ले असं हांव 2 गट करता, म्हणजे अपक्ष आणि बंडखोर, जे अपक्ष म्हणूनच लढतले. सो म्हाका दिसता की जे बंडखोर आसात न्हय, पार्टी तिकीट मिळूना म्हणून, आणि ते सगळे बीजेपीचेच आसा, काँग्रेसीचो एक बी आसत म्हाका दिसता, आणि काय MG किंवा बाकी खंय दिसना तशें. सो बरी उत्साह नाल्यार उमेद म्हणटा न्हय ती तांच्या भितर दिसता जर थोडे पळयत जाल्यार. अदरवायज व्हडली खंय मतदारां भितरय आणि उमेदवारां भितरय आणि तांच्या कार्यकर्त्यां भितरय खंय म्हाका व्हडली उमेद आसा अशी दिसूना. पण झेडपी इलेक्शन ही तशीच आसता खरी, की ती कितें असेंब्ली इलेक्शन न्हय, किंवा इवन म्हाका दिसता की विलेज पंचायत ग्रामपंचायतीक सुद्दां उमेद आसता, तितली झेडपी केन्ना दिसूना, फाटल्या फावटी दिसूना. आज जेन्ना म्हणटात की असेंब्ली इलेक्शनाच्या पयलींचे हें लास्ट इलेक्शन, हय ऑफकोर्स, ताका लागून जे एक म्हत्व आसा किंवा जाका सेमीफायनल म्हणटात, ताका लागून हाका म्हत्व कितलें आसा ह्या इलेक्शनाक? ताका लागून म्हत्व म्हणजे लोकांचो एक ट्रेंड कळपाक बरें आसा. पूण कशें आसा ना, दुर्दैवान आमचें राजकारण आतां अशे तरेन जाला की फाल्यां BJPचे 50तले कितके जाण येत, किंवा उत्तरेक कितके, दक्षिणेक कितके जाण येत न्ही, हे म्हाका दिसता की इरेलेवंट जाला. कारण शेवटी जे येतले न्हय, बंडखोर आसूं नाल्यार कोणी आसूं, ते शेवटी ते जशें आमी आतां सरकारां पळयता, आतां मध्य प्रदेशान सरकार फाल्यां जे येवपाचें आसा, किंवा आमचे हांगा पळयलें तीच, तो एक ट्रेंड दिसता म्हाका. BJP भितर इतकी ताकद जाल्या तयार, आतां फोर्स जाला तयार पॉलिटिकल, की रिजल्ट कितेंय लागुनी BJP इज गोइंग टू वीन, BJP इज गोइंग टू फॉर्म द पॅनल. अशे तरेन हे जाल्ल्या कारणान म्हाका एकी कडेन BJP भितर एक अश्युअर्ड आसा काय कितें लोक ते BJPचे, की काय आमचें जातलेंच. ते म्हणटा पक्षाच्या सिंबलाकय अर्थ उरलो ना, तितको असो उरलेलो ना. कारण शेवटी तुम्ही कायदे, पक्षांतरबंदी कायदे हाडा किंवा कितें हाडा, ते प्रत्येक कायद्यात कितें तरी तरतुदी आसता, त्या तरतुदीचो फायदो घेवन वचप आणि मागीर शेवटी त्या BJPनूच जॉईन जावप, अशेंच आतां सद्या दिसता न्ही राजकारण. सो झेडपी इलेक्शनाचेर आमी डिबेट करता, पूण मे बी सेम ट्रॅक. हय, सेम ट्रॅकच दिसता म्हाका. नारायणबाब, तुमी जेन्ना पळयता, म्हाका दिसता पयली फावट झेडपी इलेक्शनाक तुमचो पक्ष इतलो हिरिरीन भाग घेता, चिन्ह घेवन बसला. सो तुमचो अनुभव कितें आज मेरेनच्या ह्या प्रचाराचो? आणि संजयबाब म्हणटा तशें लोकां मदीं, मतदारां मदीं एक उदासीनता आसा काय कितें, की खंयच्याय पक्षाच्या मनशाक जर मत दिलें जाल्यार ते ज्या वटेच्यान सत्ता आसा त्या वटेच्यान वतले, मागीर आनी आमी इतलें मतदान सिरियसली कित्याक घेवप, ही उदासीनता दिसता काय कितें? दुर्दैवान ते खरें आसा. कित्याक आयज लोक आदल्या भशेन घरान बसून ना, ते TV चॅनल पळयता, पेपर वाचता, वादविवाद आयकता. त्यामुळे तांकांय दिसता हे आतां चिन्ह म्हणटा जाल्यार लोक जर हितूनले हितून जर वयता जाल्यार चिन्ह ती जाय कित्याक. तरी सुद्दां आमकां एक फायदो इतलोच दिसता की खूब तेंप जालो आमी चिन्हाचेर अशें खूब कडेन अशें लडोंक नासले. ठरावीक भाग आमी चिन्हाचेर लडोंकूच ना, खूब वर्सां जालीं. 2007 लडले, मागीर नात, मागीर ते पॉकेट्स जाले. म्हण ह्या निमतान आमकां एक शिव लोकांच्या दारान वचूंक मेळ्ळो, कित्याक खूब लोक म्हणटात कितें तुमी पक्षाक असो बेश्टोच दवरला, पक्षाचें चिन्ह तुमचें आसना, आमी कित्या खातीर हांगाले थंय वयता. तो एक आमकां एक चान्स पडटलो लोकांचें पळोवपाक म्हणटा, संघटनेकूय कळोवंक कळटलें. आनी हो एक असो चान्स आसता की हितून संघटनेक कळटा बाबा आमी खंय कमी खंय जास्त करूंक जाय तें. दुसरे मतदाराचो जो कितें आवाज आहा तोवूय तुमकां आयकूंक कळटा, लोकांक एक्चुली मनान लोकांच्या कितें आसा तें.
आनी सरकारा विशीं कितें वायट बरें तेवूय तुका आयकूंक मेळटा म्हण तो एक फायदोच राजकारण एक राजकीय पक्ष म्हणून तो आमकां व्हडलो फायदो अशें आमी समजता आनी लोकांच्या बाबतींत म्हटलें जाल्यार उत्तर गोंयाक चडसो शिमगोच चालू आसा सद्या प्रत्येक आतां ह्या 4-5 दिसांक लोक मेळे जशे वयता घरा कडेन पथकां तशें हेवूय इलेक्शनाची पथकाच चालू आसा लोकांक कळना पथक येयला आपल्या घरान काय आनी कोण येयला मेळ आयलो तो मेळ्ळा ते कळपाक मार्ग ना अशे एक पद्दतीन चल्ला पण आसूंक जाय कित्याक सुदृढ लोकशाही म्हणटा जाल्यार हें परत परत लोकां कडेन वचप आसूंक जाय ओके म्हणत काँग्रेस कशी पळयता बाकी इशूंचेर मागीर येवया बट वेन यू लूक ॲट दीस इलेक्शन 10 दीस उरल्यात प्रचार आनीक लोकांचो रिस्पॉन्स ह्या दोन गजाली कडेन पक्ष कसो पळयता काँग्रेस पार्टीन खूब पयलीं थारायल्लें की आमी पार्टीच्या सिंबॉलार वयतले मदीं मागीर आमच्या आमदारांनी थोडे दुबाव उक्तायल्लो पण तो तांचो दुबाव पयस जावन शेवटाक आमी पार्टीचे सिंबॉल घेवन आमी मुखार वयता लोकां बरोबर आनी लोकांची ती मागणी आसली की काँग्रेस पार्टीन सिंबॉल घेवन वयचो आनी कार्यकर्त्यांचो उत्साह आनी उमेद पळोवन सगळ्यांनी हें मानून घेतलें की काँग्रेस पार्टी सिंबॉल घेवन आपणाचो लोकांच्या दारार वयतले आतां फक्त हितून आमकां एक बी जे पीची दृश्ट प्रवृत्तीची राजनिती ते करता तो आमकां मातसो खंत ह्या आमचें जें राजकारण आसा आमची ह्या देशाची जी संविधानीक लोकांचे अधिकार आसा ते हिसकावून घेवपाचे प्रयत्न हे सरकार करता कित्याक म्हटलें जाल्यार 2017 गोंय विधानसभेन काँग्रेस पार्टीक आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त पर्रीकार बाब हांच्यांनी उतर दिल्लें की जे रिजर्वेशन आसतलें जे डिलिमिटेशन आसतलें पुराय प्रक्रिया ही 6 म्हयने पयलीं चालीक लागतली आनी कोणाकूच खंयच गोंधळ जावचो ना अशें आपूण पारदर्शक हे वेंचणूक आपूण करून घेतलो हे उतार दिल्लें आनी त्याच दिसा आयजूच आपूण ही फायल धाडून दिता पूण ती फायल आयज बसून ती खंय पावल्या आमकां खबर ना जे पर्यंत मनोहर पर्रीकार हांतरुणाचेर रावन गोंयचें राज्य चलयलें तशेंच खंय घडये खंय तरी ती फायल हांतरुणाचेर खंयच्या पडली आसतली नाजाल्यार हें सिस्टमॅटीक जावपाक जाय आसलें म्हाका दिसता की ह्या पुराय प्रक्रियेचेर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान अन्याय केल्लो आसा कित्याक इक्वल प्लेईंग फील्ड सगळ्यांक सारकें मेळपाक जाय आयज आमी पळयलें जाल्यार आमकां रोल मेळना कॅन्डिडेटांक रोल मेळना आयज बूथ लेवल जे ऑफिसर आसपाक जाय ते अवेरनस आयज त्या बुथांचेर जायना वोटर स्लीप ते दितले काय ना होय दुबाव आसा खंयसरूच कांयच तयारी तेंची ना जेन्ना आमी दबाव घालता तेन्ना ते मागीर रिजर्वेशनाचे मागीर खंय थोडेच दीस आसतना नोटिफिकेशन काडटा थोडे दीस आसतना मागीर ते एक कॉपी रोलाची एक कॉपी धाडून दिता पण जर कॅन्डिडेटाक रोल जाय जाल्यार आजुनूय तो मेळना रिजर्वेशन जाग्यार ना आनी त्या कारणान ते कित्याक कळ्ळें तांकां की काँग्रेस पार्टी कडेन आनी इतर जे पक्ष आसा तेंचे कडेन सक्षम ज्या जाग्यार तेंच्यानी नियाळ घेतलो की कोण पयलीं डिक्लेअर केलें इलेक्शन अमकें 15 तारखेर जातलें मागीर सगळ्या पार्टीनी आपणाचे कॅन्डिडेट इच्छूक कोण आहा ते काम करपाक लागले तेंच्यांनी अभ्यास केलो आनी तो अभ्यास केल्या उपरांत सडनली तेंच्यांनी सगळो घोळ करून उडयलो रिजर्वेशन हे पुराय तरेन खंयचीच क्रायटेरिया आपणायनासतना रिजर्वेशन फक्त तुमची विकेटी उडोवपाकच वापरला अशें जर आमची विकेट म्हणना आमी ह्या लोकशाहीचो खून करपाक तेंच्यांनी केला आनी आपणाचो स्वार्थ पुराय करपाक तेंच्यांनी हे काम केलां जे बेजबाबदार सरकार कसो आसचो हे बीजेपीन दाखोवन दिल्लें आसा दत्तप्रसाद आतां मेरेनचो प्रचार आनी लोकांचो रिस्पॉन्स आनी हाजे पयलीं जे उलयल्यात तांणी काडिल्ले मुद्दे पयलीं म्हणजे तो जो आतां उलयलो तेन्ना स्वताक बॅटींग करूंक कळना आनी बॉलर समोर बरो आसता तेन्ना पिचीक जबाबदार ठरप आसता की पीच बरी नाशिल्ली म्हणून आपूण क्लीन बोल्ड जालो पयलीं म्हणजे हांचें प्रेपरेशन कांयच ना आनी जो रोलाचें जो तो उलयता रोल जो झेडपीचो आसता तो प्रत्येकाक खबर आसता की आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयची ती रोल एवरी इयर इलेक्शन कमिशना कडेन एवेलेबल आसता आनी तो वचून खंयच्या मामलेदार ऑफिसांनी वचून घेवपाची गरज ना तो ऑनलायन CECच्या वेबसायटीर सगळ्यांक एवेलेबल आसा सो आपलो पयलीं अभ्यास सारको करप आसता जे ताणें बूथ लेवल ऑफिसरांचे तो उलयलो बूथ लेवल ऑफिसरांचे आतां रोल रिविजनाची फाटलीं आतां कितकीशींच वर्सां ते दारान येता लोकांच्या दारान येवन कोण जितो आसा कोण एक्सपायर जाला कोण शिफ्ट जाला हें सारकें वेवस्थीतपणे करप चलना म्हणजे यू डोंट प्रिपेर युअर सेल्फ अँड एट द लास्ट मुमेंट जेन्ना आतां ताणेंच आपल्या तोंडान तो उलयलो
की MLAचे कितें तरी पार्टी सिंबलाचेर झगडपा खातीर MLA तयार नाशिल्ले, म्हणजे हांच्याच प्रेपरेशन हांच्याच मदीं सारकें हांचें आसना आनी मागीर दुसऱ्यांक ब्लेम करता. गव्हर्मेंटान सगळे प्रोसिजर्स जे आसा ते फॉलो केल्ले आसा आनी जे तर ते फॉलो केल्ले ना जाल्यार यू कॅन गो टू द कोर्ट न्ही, चॅलेंज इट न्ही, कोणें तुका हाडलें. रिझर्वेशनाचो मुद्दो काडला. रिझर्वेशनाचो सुद्दां जर मुद्दो जो आसा आनी इफ द प्रॉपर प्रोसिजर्स आर नॉट फॉलोड, हू हॅज स्टॉप्ड यू फ्रॉम गोईंग टू द कोर्ट? तुम्ही वचा कोर्टान आनी प्रूव करा न्ही ते. फायनली हांवें तुका डिस्टर्ब बरोबर, आय कम टू यू, लेट हिम फिनिश, देन आय कम टू यू. तुजो जो विशय जो आसा रिझर्वेशनाचो आनी हाचो, इफ द प्रोसिजर्स आर नॉट फॉलोड इन डुईंग द रिझर्वेशन, डेफिनेटली कोर्ट इज हे न्ही आमची डेफिनेटली ती बडी पडटली. यू प्रूव इट इन द कोर्ट न्ही की ती सारकी जाल्ली ना ती. दुसरो जो इलेक्शनाचो जो विशय आसा ते सादें पंचायतीच्या एका वॉर्डाचें बाय इलेक्शन आसूं किंवा म्युन्सिपाल्टीचें खंयचें वॉर्डाचें बाय इलेक्शन आसूं किंवा एसेंब्ली बाय इलेक्शन आसूं, आमी प्रत्येक इलेक्शन सामकें सदांच सिरियसली घेता आनी प्रत्येक इलेक्शन आमी आमच्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर लढटा. प्रत्येक मतदारसंघात म्हणजे 42 कॉन्स्टिट्युएन्सीज वी आर कंटेस्टिंग, 25 इन नॉर्थ गोवा अँड 17 इन साऊथ गोवा, आउट ऑफ वीच तांचो फेलियर, जशें हांवें म्हणलें, तांचो बॅट्समॅन क्लीन बोल्ड जालो, तो म्हणटा तो आमचे अनिता थोराट जे जिखून आयला ते. सो 16 कॉन्स्टिट्युएन्सीज वी आर कंटेस्टिंग इन साऊथ गोवा. आमच्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आमी वता फुडें. आमचो ऑलरेडी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी सगळ्या मतदारां कडेन ऑलमोस्ट एक रावंड आतां येणाऱ्या आयतार पर्यंत कंप्लीट जातलो आनी आमचो सेकंड रावंडूय बीन चालू जातलो. ते तांची कार्यकर्त्यांची ताकद ना, तांचे कडेन प्रॉपर फोर्स ना आनी ते जशें हांवें म्हणलें तशें दे आर ब्लेमिंग द पीच रादर देन ब्लेमिंग द बॅट्समॅन ओके, हू इज नॉट परफॉर्मिंग. मनात दोन मुद्दे आहेत. एक ताणी काढल्या त्या मुद्दे त्यांनी रिप्लाय टू इट. दुसरो मुद्दा की काँग्रेस एज अ डिवायडेड हाऊस ऑर लॅक ऑफ स्ट्रॅटजी. ते मागीर सांकवाळचे बाबतीक जावं किंवा युती करपाचे बाबतीक जावं, दीज आर वॅलीड पॉयंट्स न्ही. सो फाल्यां जर मतदाराक सुद्दां जर हे प्रश्न पडले जाल्यार तुमी कशी जाप दितले? डिवायडेड हाऊस म्हणपाचो प्रश्नच येना, कित्याक आमदार जेंच्यांनी हांवें पयर म्हटलां की आमदारांक नाका अशें न्हू, तेंच्यांनी एक हुस्को उदकायलो की अशें तांकां थोडे डावट्स आसले, पूण ते मागीर बसल्या उपरांत ते क्लियर जाले. सो डिवायडेड हाऊस म्हणपाचें आमकां हांगा खंयच गरज ना. सगळी काँग्रेस पार्टी आमदार आनी काँग्रेस पार्टी हे दोगूय एकठांय आसा आनी ह्या एकठांय येवनूच आमी हे कॅन्डिडेट थारायल्ले आसा. 38 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमी आमच्या सिंबलाचेर लढटा. सो हे दाखोवन दिता सिलेक्शन प्रोसेस वो आमचो आमदार आनी आमचें ऑर्गनायझेशन आनी ज्यो कमिटी थारायल्ल्यो त्यो मेळोन आमी केल्ल्यो आसा. सो हितून खंयच हें ना की आमी डिवायडेड हाऊस. हे डिवायडेड हाऊस हे तुमी मुद्दान घालता भितर आनी ते वाडोवंक सोदता, पूण तशें कांय ना. सद्या तरी काँग्रेस पार्टी एक आसा आनी एक रावन ह्या इलेक्शनाक आमी लोकां कडेन वयता आनी लोकांचो आशिर्वाद हो निश्चित काँग्रेस पार्टीक मेळटा. ताच्या ओपोजिशन लिडरान ऑन कॅमेरा म्हणिल्लें आसा दॅट वी शूड नॉट फायट ऑन पार्टी लायन्स. म्हाका आझाद मैदानाचेर आनी गिरीश वॉज ऑलवेज सेईंग दॅट वी शूड फायट ऑन पार्टी लायन्स. सो हांगाच तांचे मतभेद डायरेक्ट दिसून येता. ओके, आनी दुसरे ताणें आनी एक विशय जो म्हणलो की ते 2017 जेन्ना तांचे कडेन 17 आमदार आयिल्ले तेन्नाय तांचो सीएम ठरता करून ठरत ना आनी बोलतात सीएम जालो. आतां 2017 जेन्ना तेणी उल्लेख केलो, सो तेका हांव सांगूंक So they are सोदता not- की they are always not 2017 prepared. आतां आणि ते तेंच्यांनी मागीर म्हटलें, दुसऱ्यांक blame करतात. आतां म्हटलें की तुम्ही म्हणटात की ते लोकशाहीचो खून करता म्हण. तेच म्हणटा तुम्ही न्हू. परत परत तांकां करपाक कित्याक येता? 2017 हय, हांकां 21 वर्सून 13 हाडून लोकांनी शेवटून मारले. पण 13 तुमी लोकशायेन ही मेजॉरिटी खंय आसता? आमचे विधानसभेन 40, तुजे 21 आसपाक जाय. तुमी 13 घेवन सरकार करता आनी कोणा बरोबर सरकार केले तुमी? ज्या लोकांनी तुमच्या विरुद्ध लढले, जे आमच्या सायडीक आसा MGP, ते त्यांच्या विरुद्ध लढलेले. रोहन खंवटे परवरी त्यांच्या विरुद्ध लढलो. गोवा फॉरवर्ड पार्टी त्यांच्या विरुद्ध. ह्या सगळ्या विरोधांक वांगडा घेऊन हय. गोंयांत सरकार ओके. करपी अरे बाबा, गैर let मार्गान me just- आणि सरकार करा. तेही आसा डिबेटाक. हय. तांचे 17 सांबाळपाची जबाबदारी म्हजी काय ताजी. बरं, हांवें तेच विचारलें. आणि आता 5 जाण हांवें सांभाळूंक एकच जातले काय प्रश्न- ना? हांवें एकच प्रश्न 5 जाण उरला ते सांभाळूंक जातले काय ना? ती guarantee हांवें एकच संजय बाब एकच प्रश्न विचारिल्लो की प्रत्येक खेपे काँग्रेस म्हणटा की भारतीय जनता पक्ष लोकशायेचो खून करता म्हण. म्हजो तोच प्रश्न आशिल्लो की परत परत काँग्रेस तांकां खून कित्याक करपा दिता? खून करपा दिवप आनी मागीर खून केलो म्हणप, इट लुक्स लिटल एब्सर्ड टू मी. आज सुद्दां जेन्ना तुमी हें इलेक्शन पळयतात तेन्ना युतीच्या बाबतींत पयली फावट भारतीय जनता पक्षा बरोबर कोणाचीच युती ना. काँग्रेसीची अधिकृतपणान कोणाचीच युती ना.
पण ते म्हणटात की आमी मोगो बरोबर अंडरस्टँडींग करतले. स्ट्रॅटेजिकली वेन यू लुक एट बोथ दीज मेजर पार्टीज आणि MGP तांणी ज्या तरेन हें इलेक्शन अप्रोच केलां तुमकां कितें दिसता? स्ट्रॅटेजिकली म्हणत जाल्यार हय, काँग्रेसीन प्रयत्न केल्या की सुरवातेक तांणी ब्लंडरच केले. ऑफकोर्स पयलीं तांणी स्टेटमेंट केले, अमरनाथ म्हणटा त्या प्रमाणे की पार्टी लायनीचेर आमी लढचे ना. मागीर पार्टेंतल्यान पयलीं पासून पार्टी ऑर्गनायझेशन वॉज व्हेरी कन्सिस्टंट की ती पार्टी तिकेटीचेरूच लडोवची. प्रेशर आयलें, मिटींग जाली आनी तो निर्णय जालो शेवटी, आमी पळयलो ते. सो तातूंत त्यानंतर मागीर तांणी कितें केलां तर MGP कडेन काही जाग्यांचेर अंडरस्टँडींग करचें. स्ट्रॅटजी म्हणून बरोबर आसा, कारण शेवटी BJPक जर फायट दितले किंवा तेवटेन आनी एक सामकेंच भायर मारून चलचें ना अशें म्हाका दिसता की आपाचे काही उमेदवार आसा. म्हणजे असेंब्ली भितर तांचो कांयच हें दिसूना आनी दिसतशें आमकां केन्ना दिसूंकय नासलें. पूण म्हाका दिसता की आतां लोकल लेवलाचेर ह्यो झडपी इलेक्शन आशिल्ल्या कारणान खंय तरी तो एक सारकेच मुद्दो नाराज आसा. आशिल्ले लोक खंय तरी आपाच्या वटेन वचूं येता. एक मुद्दो आसा की अधिकृत युती करप जे पक्ष आज भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात आसात काय ही अंडरस्टँडींग करप. ही अंडरस्टँडिंगाची जे कितें फॉर्म्युला आसा पळय तो फॉर्म्युला ऑन ग्राउंड कितलो चलपाक शकता? युती चलपाक शकता अधिकृत काय ही अंडरस्टँडिंग फॉर्म्युला चलपाक? युतीच अधिकृत चलपाक शकता, बट युती करप हें कठीण. ते तांकां जमलें ना म्हणून ते अंडरस्टँडिंगाचेर आयला. आनी ताचो दुसरो एक दोश BJP कडेन म्हणजे सरकारा कडेन वता, कारण तांच्यांनी वेळय दिवना, अंदाजय लागपाक दिवना. आनी आतां काँग्रेसीचे लोक किंवा सगळेच विरोधी MGPचे म्हणटा त्या प्रमाणे आरक्षण सगळे राखीव रिझर्वेशन करपा खातीर ज्या तरेन वेळ घेतलो किंवा फुडें इलेक्शन जाहीर करपाक ज्या प्रमाणे वेळ घेतलो, हातूंतच्यान जर तुमी कितें स्ट्रॅटेजी करतले फ्रॉम ऑपोजीट सायड जाल्यार तांकां वेळ कमी मेळ्ळो. त्या खातीर युती करच्या पेक्षा अंडरस्टँडींग करप हें तांकां सोयीचें आसा. पण युती इज स्ट्रॉंग आनी अंडरस्टँडींग इज व्हेरी लूज हें निश्चित आसा. कारण ह्या अंडरस्टँडिंगांतले काही उमेदवार थंय उरत म्हणून हें दिसता. फाल्यां ताची गॅरंटी कितें? त्याची कसलीच गॅरंटी नारायण ना. बाब, हे अंडरस्टँडींग म्हणटा पळय हें डिफायन कशें करता तुमी? अंडरस्टँडिंगचो दुसरो अर्थ कारण लास्ट हांवें 2017ची इलेक्शन एक फ्रेंडली फायट नांवाचो कॉन्सेप्ट आयकलो, तो पण म्हाका घुंवळ येवपाची परिस्थिती आयली. आतां अंडरस्टँडींग म्हणटा तो कॉन्सेप्ट आयकता कितें हें? अंडरस्टँडिंग थोडक्यात मतदार खूब तरेचे आसता. हय. एक स्ट्रॉंग MGP आसता, स्ट्रॉंग काँग्रेस, स्ट्रॉंग BJP. हे 20-20, 30-40 अशी आसता. पण वर जे बाकीचे जे लोक आसता जे एक्च्युअली थंयसर ग्रावंडाचेर ठरयता कोण निवडून येवचो तो. आतां जे थोड्यांचे जास्त आसता स्वताचे मतदार 30% आहा, पण ते जे 10% कितें आसा ते लोक खंय वयता मागीर लास्ट तांकां खंयची पार्टी अशी आसना, पण ते सद्विवेक बुद्धी वापरता. सद्विवेक बुद्धी आमी त्या टायमार ठरयता. आमी आतां आमच्या कार्यकर्त्यांक समज सांगलें अमक्या पक्षाक मार म्हणून, जाल्यार ताका ते दुख्ख जातलें की फुडले येवपाक कितें सांगतले आमी. अंडरस्टँडींग म्हणजे सद्विवेक बुद्धी. तुका दिसता हो कार्यकर्तो बरो, आमकां तो नाका मरे, मार हेका मात. ती सद्विवेक बुद्धी. म्हाका दिसता ही सद्विवेक बुद्धी आतांची न्हू. जेन्ना VV गिरी जेन्ना राष्ट्रपती जालो तेन्ना तो काँग्रेसचो नासलो, बाकीच्यांनी ताका दवरलेलो आनी काँग्रेसचो निलम संजीव रेड्डी आसलेलो. तेन्ना इंदिरा गांधी शब्द काडलो तो, तिणें इंडिकेट सिंडिकेट न्हू की सद्विवेक बुद्दीन तुमी मतां मारा म्हणून. थोड्यांनी सद्विवेक बुद्दीन मारले आनी VV गिरी निवडून येयलो तेन्ना. म्हणजे सद्विवेक बुद्धी हेजो अर्थच हो की आमी डायरेक्ट बाबा आमच्या हातीन हे धरिना. पण कोण तो तुमकां सांगतात. एक गजाल जी आसा की हे जे तेन्ना ती जी ताकद इंदिरा गांधी भितर आसताली जर ती ताकद आतां लिडरां भितर आसा काय कितें? सतत विवेक बुद्धीन तुमी मारा म्हणून सांगून ते लोक ऐकता. आयले हो जो प्रश्न आहा की अंडरस्टँडिंगाचो जो प्रश्न आसा, तुमी BJPक ह्या अंडरस्टँडिंगाच्या माध्यमांतल्यान कितली डॅमेज करपाक शकतले अशें तुमकां दिसता? आयज गोंयांत जर पळयलें जाल्यार सबंद गोंयची जनता ही भाजप विरोधी जाल्ली आसा. गोंयचे जनतेक भाजपाचें सरकार हांगा गोंयांत नाका, कित्याक 2017 तांकां ते मॅन्डेट दिवंकूच नासलें. सो हो प्रचंड प्रमाणाचो राग आनी तिडक जी लोकां मदीं आसा, ती तिडक जर आमी लोकांक जर ऑपॉर्च्युनिटी दितले जाल्यार ही थोडी आमकां अंडरस्टँडींग जो तुमी म्हणटात तो अंडरस्टँडींग थोडे कडेन आमकां करचें पडलां. कित्याक आमचो एकूच ध्येय, तेंचोय ध्येय तोच की BJPक गोंयांत हरोवप, तांकां दाखोवन दिवप की ते कशे फेल जाल्ले आसा लोकांक गव्हर्नन्स दिवपाक, लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाक. प्रचंड प्रमाणान इश्यू आसा. म्हाका हें धरता की तूं म्हाका विशीचेर मागीर आनी एक रावंड आसतलो
नाजाल्यार हांव आतांच ना इशू सांग वॉट आर द मेजर इश्यूज इन दिस इलेक्शन आयज जर इश्यू जर पळयले आमी सबंद हे पयले म्हटल्यार हे सरकार जे BJP आसा ते सबशेल फेल जाल्ले आसा खंयच गव्हर्नन्स दिश्टी पडना मुख्यमंत्री आपणाची खुर्ची सांबाळपाक सगळ्यांक फ्रिडम दिला वचात तो मंत्री आमदार ऑफिसर सगळे सर्रास करप्शन करता कोणाचेरूच कोणाचें बंधन ना कोणाचेर कंट्रोल ना आयज आमी गोंयची जी आर्थीक परिस्थिती जर पळयली जाल्यार ती रसातळाक पावल्या दर म्हयन्याक लोन काडून हें सरकार चलता इवन सॅलरी घालपाक ह्या सरकारा कडेन पयसो ना मायनिंगाचो विशय परत परत हे दर इलेक्शनाक हे लोकांक फटयता की 1.5 म्हयन्यान जातले म्हणजे हे इलेक्शन गेले आश्वासनां दिवन हे लोकांक फटयता अनएम्प्लॉयमेंट आमचे प्रचंड प्रमाणान गोंयचे तरणाटे बेकार आसा हेंच्यांनी दाखोवन दिवचें की हेंच्यांनी कितले लोक तरणाट्यांक आमच्या जॉब दिले दुर्दैव आमचे ह्या सरकारान 8,000 भुरगे अकाउंट्स परीक्षेक फेल जाता 0% रिजल्ट लागता आनी त्याच्या नंतर प्रक्रियाच बंद करता ती प्रक्रिया खंय पावली ते कितले पोस्ट भरपाचे आसले मागीर डेप्युटी कलेक्टरान पोस्ट भरपाचे आसले पुलीस डिपार्टमेंटान हे पोस्ट खंय पावले आमच्या तरणाट्याचेर अन्याय कित्याक खुबशे आसा लॉ एंड ऑर्डर काबार जाला ब्लीच क्लिनिंग आनी मायनिंग लिजां हेंचेर FIR घाल म्हणून आमकां लोकायुक्तान सांगलां तें खंय पावलां कोणाक खबर ना आयज जेवणां जी जेवणां तुमीच प्रोग्राम केला 80 लाखांची जेवणां एक असली जेयता लोक हांगा बेकार आसा लोक भुकेल्ले आसा आनी हे जेवणां जेयता एक मुद्दो जो आसा हे 2 मुद्दे एक इशूंचेर दुसरें हें जे अंडरस्टँडिंगाचें प्रकरण आसा त्या प्रकरणाचो तुमकां भंय बी दिसता काय कितें पयलीं तो आतां पयलींचे आमचेर आतां आरोप घालपाक लागलो issues. when he's talking about corruption and all about our ministers okay. ते आरोप. back it with proof हय कोणाकूय थंय आतां शिगमो चल्ला ढोल वाजोवपाक आनी थंय बॉब मारपाक सोंपी की बाबा करप्शन करता कितें करप्शन करता बॅक इट विथ प्रूफ आनी घे न्ही प्रेस कॉन्फरन्सान सारकें एक्सपोज कर त्या मनशाक डोंट डिस्टर्ब मी हांवें तुका आतां हें करून खबर करी देन आय कम टू दुसरो आतां पळय अंडरस्टँडिंगाचो पळय खंयच्या विशयाचेर आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक ना ते सांग Okay, let him finish, then I'll come to you. प्रेस कॉन्फरन्स घेतले तुमचे तोंड बंद कर मरे कंप्लेंट मांडवी विजिलन्सान घाल मरे मांडवी पुलाचेर खांद्याचेर भ्रष्टाचार प्रेस कॉन्फरन्स तुम्ही घेतले आम्ही डॉक्युमेंट दिले यांचे तोंड बंद कांयच उलयना प्रेस कॉन्फरन्स तुम्ही जो हायवे घेतले चालू आसा त्या हायवेचेर MBR इन्फ्रा कन्स्ट्रक्शन यांचो तो कोण तरी भागीदारी आसा तेचेर कांयच कारवाय ना ओके पुरावे सगळे हांगा विजिलन्सान आणि घाल मरे कंप्लेंट विजिलन्स तुमकां लोकायुक्तान सांगले बीच क्लिनिंगाचेर आमी कितें करतले सरकारान कोण आसा दत्तप्रसाद एक गजाल ताणें प्रेस कॉन्फरन्साचो विषय काढला न्ही फुल्ली विथीन दे आर ओनली लिमिटेड टू प्रेस कॉन्फरन्सीस अपार्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग प्रेस कॉन्फरन्सीस तांचे कडेन आनी कांयच उरिल्लें ना ओके एड्युकेशन डिपार्टमेंटान आमी घेराव घातला प्रेस कॉन्फरन्स आमी ग्राउंडार आमी इट इज बिकम अ प्रेस कॉन्फरन्स पार्टी ऑफ इंडिया ना दुसरो जर रिझर्वेशनाचो आनी अंडरस्टँडिंगाचे जे तुमी उलयले ओके अंडरस्टँडिंग करपा खातीर दे हॅव टोटली फेल्ड तांच्या भितर जशी संजय बाबान म्हणलें की अलायन्स जावंक जाय आशिल्लें इट इज देर टोटल फेल्युअर रिझर्वेशन 4 तरेन जावंक शकता योर वॉर्ड इज आयदर जनरल इट इज आयदर OBC वुमन ऑर इट इज ST हाज्या हे 4 हे सोडले जाल्यार आनी 5वें आनी 6वें रिझर्वेशन ना सो जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 20 हजार मतदार आसा थंय तुमकां हे 4य कॅन्डिडेट पयलीं प्रिपेरेशन तुमचें जावंक शकना सो यू हॅव टोटली फेल्ड आणि आता तुम्ही दुसरे सगळे प्रक्रियेचेर बोटां दाखयता स्वतःची प्रक्रियेक बोट दाखयता जेन्ना 20,000 लोकां मदीं प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीची एव्हरेज आज 18 ते 20,000 हातून तुमकां ह्या 4 मदलो एक कॅन्डिडेट कसो मेळना बरें सजय आला जो म्हत्वाचो विशय ताचे वयल्यान तुमी सुरवात केल्ली ती म्हळ्यार रिवोल्टाची आनी त्या रिवोल्टाचो सगळ्यांत चड फटको भारतीय जनता पक्षाक कसो बसपाक शकता तो टू एन एक्सटेंट की काल दिलीप पर्वळेकरांनी स्टेटमेंट केलें की पर्रीकार आशिल्लो जाल्यार ही इतली तुगेली इनफायटींग जायनाशिल्ली आज तुमकां दिसता की विजिबल एक म्हळ्यार ह्या इलेक्शनाचेर ताचो प्रभाव पडटलो आनी ते कॅरी फॉरवर्ड जावन फाल्यां विधानसभेच्या निवडणुकीचेरय ताचो प्रभाव पडपाक शकता काय कितें ऑर BJP वील बी एबल टू कंट्रोल दीस ह्याच खातीर ही झडपी इलेक्शन
महत्त्वाची ठरता. कारण 2017 जी इलेक्शन जाली 13 उमेदवार जे निवडून आले, 21वेल्यान 13चेर पावले. त्याच्यानंतर BJPन आपले वाडून आता 28चेर आमदार हाडले. हे सगळे जे मदले 17 ते 20चे राजकारण जालां न्ही फाटल्या 3 वर्सांचे, ताच्या नंतर ही वेंचणूक जाता. फर्स्ट टायम पीपल आर गोईंग टू, म्हणजे मेजॉरिटी गोवन पीपल, नॉट ऑल, आर गोईंग टू वोट. सो तातूंतल्यान हे दिसतालें. सो BJPक म्हाका दिसता खूब, म्हणजे काँग्रेस आनी MG हांच्या BJPक हे खूब म्हत्वाचें की खंय आसा हो ताचो एक अंदाज येतलो. त्या खातीर 28चो आंकडो रियल काय फेक? रियल का फेक हे लोक सांगतले, आता लोक दाखोवन दितले. तातूंतय पूण कशें जाणा, इतकें सगळें करून सुद्दां जे हांवें उदळ मांडलेलें ते बंडखोरी आसा ताची, ते कितके जाण जिखून येतले हो प्रश्न आसा. पूण जरी जिखून आयले तरी ते खंय वतले शेवटी, होय प्रश्न येतात. तांची विरोधात बसपाची तयारी असतली काय आसा काय तयारी? आज गोंयांत कोणाची विरोधान बसपाची तयारी ओके, आसा? व्हेरी गुड. हो एक विषय नारायण महत्वाचो बाब, हातूंत. तुम्ही या बंडा कडेन कशें पळयतात की ह्या बंडाचो तुमकां फायदो जातलो, घडये आतां जातलो काय विधानसभेक जातलो, काय BJPतले जे नाराज आसात ते तुमचे फाल्यां कॅन्डिडेट जातले? तुम्ही ह्या एकूण बंडाळी कडेन कशें पळयतात? खंयचो पक्ष जेन्ना सर्वंकूच सत्ता हाडटा तेन्ना सगळ्याच लोकांक ते सॅटिस्फाय करूंक शकना. आनी तेजें कारण आतां ही बंडाळी प्रत्येक पक्षान आसता. आतां सत्तेन आसता ताका जास्त झळ आसता. आनी विरोधी पक्षाचें तें काम, जो सामको प्रबळ बंडखोर आहा ताका आपलोसो करप, आपले कडेन हाडप आनी आपले ताका लेबल दिवप, हें विरोधी पक्षाचें कामूच न्हू. आनी पण ती बंडाळी थांबोवप कशी, कित पर्यंत दवरप, हें त्या पक्षाचें काम. आनी बंडाळी करता तो एथिकल बंडाळी करता, तत्वाक लागून बंडाळी करता, स्वार्थाक लागून बंडाळी करता, सत्तेक लागून बंडाळी करता. बंडाळींच्यो कॅटेगरी असतात, खूब कॅटेगरी असतात. फायनल तुकाच तुमचोच प्रश्न हो, ही जी बंड दिसता त्या बंडाचो तुमकां फायदो जातलो? आमी बंडा कडेन तशें आमी पळयना, कित्याक बंडाक आमी पयलीं म्हणजे आमी प्रोत्साहन दिना. आमी बंडाच्या सामके विरुद्ध, कित्याक तेचो मार आमकां बसला. हे 13 वयले 27 जाता, म्हणजे हांकां जादू हो कसो कळ्ळा, खंयसून तेंचे कडेन असो जादू आसा की बंडाची विक्टीम म्हणटा तुम्ही. लोकांनी 13 दिले पूण हेंच्यांनी ते 27 केले गैरमानकार. म्हणजे अशें जाल्या उपरांत आमी त्या बंडाळीक आमी सपोर्टूच करिना. जेन्ना आमी झेडपीच्या इलेक्शनार उलयता तेन्ना म्हाका दिसता आमी ते मुद्दे सारके मांडपाक जाय की हांव जर हे काडले, हे ऑफिशियल लेटर जे आमी झेडपीक वयता थंयसर आमी जेन्ना म्हायती मागता की DPCचो हे कितें आहा, स्टेटस कितें आसा, DDCचो स्टेटस कितें आसा, तर ह्या ऑफिसांतसून आमकां रिप्लाय येता नॉट अवेलेबल इन द फायल. हे काय प्रश्नाचें उत्तर ह्या ऑफिसांनी, झेडपीच्या ऑफिसा ज्या गोंयान भाजपाचें सरकार आसा तितून हे उत्तर येता नॉट अवेलेबल. इश्यूचेर इलेक्शन जावं दी. इश्यू मेन आयज आमची जी म्हादय हेंच्यांनी व्हरोन कर्नाटकात इलेक्शन जावं दी. शूड बी सामकें जावंक जाय. ओके, बरें. गोंयांची म्हादय आमची विकल्या. म्हादयचेर जेन्ना मुखेलमंत्री तुम्ही म्हणटा इश्यूंचेर इलेक्शन जावं दी आनी म्हादयचेर इश्यू फायनल. ओके दत्तप्रसाद फायनल एक बंडाचेरूच उलयता. खंय प्रोत्साहन अजिबात दिना. हा, दिगंबर कामत कोण रे? हा, दिगंबर कामतीक तुम्ही त्यांना कसं प्रोत्साहन दिलं? त्यांना बरी तुम्ही फुगडे मारताले. तुम्ही 10 आता ते 5ची गॅरंटी कमी आहा. त्या 5य त्यांच्या कंट्रोलान ना. 10च्या उलयात नका. म्हजें म्हणणं इतकेंच आसा, जेन्ना नारायण बाबा कडल्यान रवी नायकाक व्हरून मुख्यमंत्री हांच्यांनी केलो तेन्ना कितें? त्यांना प्रोत्साहन दिवंक ना बंडखोरीक? तुमकां फटको एज पर द्या कन्व्हिनियन्स रवी नायकाक मुख्यमंत्री केलो, दिगंबराक आमच्या कडल्यान व्हेलो आनी मुख्यमंत्री केलो. तांकां सोडून दी. तुमकां ह्या बंडाचो फटको बसतलो काय ना? अजिबात फटको बसचो ना. कित्याक आमचो कार्यकर्तो आमच्याच बरोबर आसा आनी जो कार्यकर्तो आसता तो केन्नाच स्वताचो, हांवें तुका डिस्टर्ब करूं ना, आमचे थिवीचे सगळे कार्यकर्ते आमच्या बरोबर आसा. तुम्ही म्हणटा फटको बसचो ना. एक कॅन्डिडेट आपल्या कसल्या काही कारणांक लागून फुटला आसत, बट आमचे प्रत्येक कार्यकर्ते त्या त्या मतदारसंघाचे ज्या कॅन्डिडेटाक पार्टीन डिक्लेअर केला ऑफिशियल, ताज्या फाटोफाट ठामपणे आसा.
आनी आमकां ताजो कांयच फटको ओके बसचो ओके हांव इतल्याचेर थांबता. मेजर जे इश्यूज आनी मेजर ह्या इलेक्शनाचे जे डायमेन्शन्स आसात ताजेर उजवाड घालपाचो प्रयत्न इलेक्शन जाता मेरेन आमी अशी आनी डिबेट्स करतले. तुमी आयले, इतली बरे तरेन मतां मारली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.